forefathers have sacrificed for the freedom of our state. सर स्मार्ट सिटीचे आता काम परत चालू केला फोडला तेजेर आता क्रिसमस सीजन आहा किती कशें See, there is certain time as far as smart city is concerned for completion of the work. I was just talking to the MD of smart city. Certain chambers and all basically which has got to be connected to the sewage line. That work is basically going on. So we just hot mixing again. They started to dig up. No. Now see you. CM had made a statement earlier also that we will do up the road and back again. We may have to dig as far as for connecting of these sewage lines are concerned. So how long again most people have to suffer this? No, people have to suffer. I know everyone is suffering actually, but it is a little bit of trouble basically to see something better. The 31st could have sir. Dust in the see, I cannot give you any solution as far as dust is concerned. It is basically the work of the contractor who has got to see that basically to take care of the dust as sprinkling water and all, such things. I think these measures basically they should take. The extension 31st Sikudila Machane Zatalis. No, I see. Let us hope for the best, and let us hope that it should not be further extended. I have spoken to, in fact, Chief Secretary also and asked him when is the next meeting that he is going to have, because he has just taken over. So he said that he will be having a meeting very soon. So we will discuss all these issues basically in that meeting. Thank you so much. Bye. इथे बघा पुढे बघा सगळे इथे बघा सगळे पुढे बघा डन थँक्यू मस्त बाबू आम्ही अर्ज देणार ते उलयत रावता सारखे Raise the toast. तुम्हाला साडीवर राहून तुम्ही राहिले रे बाईट घेऊ का आम्ही घेतली बाईक रिपोर्ट आहे शुभेच्छा रिका भाई डन चला रहे भाई बरं बरं चला आज लिबरेशन डे गोवाचे तुमचे किती मेसेज आज आमचो 63वा लिबरेशन स्वतंत्र जाल्लो दीस आज भोवमानान आज साजरो केलो आनी आमच्या सियामान खूब तपस घेतली तुम्ही आयकलां कालच 74 जाण हुतात्मी जाल्ले तितूंतल्या 15 जाणांक तांकां 15 लाख दिन त्यांचो मानधन दिन तांकां सहकार्य केला 15 जाणांक आनी फुडें आनी हें घेतलो आनी हो
आज जे सीएमान सांगला जे भाशण ते बरी करतलो अशी म्हजी आस्त आहा आनी आमी ताका रावताय आनीक आमगे स्वतंत्र सैनिकाचे कितें थोडे थोडे प्रश्न आहाय तेवूय तो मान करतलो कोणेय स्वतंत्र सैनिकांनी तितली धास्ती धरून ना तो आमकां लागून खूब कितें तरी ताणें केलां कित्याक 2022 सान जे पळय दाखयलां स्वतंत्र सैनिकां लागून ते खरेंच तांकां बरें आयुश्य मेळचें अशें मागता आनी खूब तो ह्या पदार उरतो अशें म्हाका दिसता कारण कोणेच आमचे 63 सान 2022 लागून इतलो मान दिलो ना तितलो हे मानादीक आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां खूब मान दिला देखून तेंचे चड बरें जावचें म्हणून आनी तुमकां सोमेस्तांक सांगता कालूय आमी सांगलां जे दिसा हो प्रोग्राम आसता त्या दिसांनी भोव संख्येन तुमी येवपाक जाय कित्याक तुमकां कळोवंक जाय बाबा हेजो म्हत्व कितें तें जेन्ना येयले शिवाय कांय कळना आनी आतां तुमकां हेजे फुडें आनीकय कळटलें भुरग्यांक जावं जायत जाणांक आतां इतिहास येतलो 9वे 10वे भुरग्यांक ते स्कुलांक येतले आनी तेन्ना तुमकां सदमतले खरेंच स्वतंत्रा लागून काणी कितें केलां कशें हाल अपेक्षा भोगला तें तुमकां कळटलें आनी तें इतलें करूंक आमचो हो गोंयचो मानादीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला अशें म्हणून 2 उतर थँक्यू एक मिनिट सर एक सर या त्यांचा सत्कार करा मंत्री पण आहेत MLA पण आणि आपले समाज कार्यकर्ते सर्व आपल्याला रामाकडे गेला डिसाइड व्यक्तिमत्व आपले विधानसभेमध्ये गोवा के फ्रीडम फाइटर रहून के तू हाला तू आज पडे तू बाईट झालं बाईट ओके सर तुमकां आयज अवॉर्ड मेवला तुमकां कितें सांगपाचें इतलीं वर्सां तुमी काम केलां हेजे बरें काम केलां सातत्यान बरें काम केलां निश्ठेन काम केलां सगळ्यांक अवॉर्ड मेळटा बट ओनली थिंग यू हॅव टू हॅव दॅट एन्थुजियाजम वर्क हार्ड सर कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू दिली म्हणजे ती मागीर पार्टी आहा सराची पार्टी वर्धापन झालं म्हणा 17 तारखे वर्धापन पोलीस प्रोटेक्शन मला बाईट देते आज तक एक दिन धाकटी दोन एकूच म्हणटा सर एक मिनिट हय सर तुमकां आयज CM गोल्ड मेडल गावल्या तेंचेर हांव गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक
थँक्यू म्हणटा की तुमच्या आशिर्वादान म्हाका हे CM मेडल दिलें. थँक्यू व्हेरी मच. ओके शॉर्ट अँड स्वीट. बेस्ट हेणे घेतला विलियमान ती. लोकांच्या वतीन हय सर तुमकां आयज CM गोल्ड मेडल गावला. तेंचेर तुमकां काय? CM गोल्ड मेडल नाही, CM मेडल राष्ट्रपती पदक ते. राष्ट्रपती परत घेते डिलीट काय भारी ती. राष्ट्रपती पदक तुमकां आज मेळ्ळां. तुमकां कितें सांगपाचें काय ना. राष्ट्रपती पदक म्हाका 2015 डिसेंबर सॉरी डिलीट तू काम पळय ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ